संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजा आमची तुझे उभारून तुका हसून तुका वर्णून कायतां एकास्ताड्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमुख आणि पवित्र आत्मसो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त मगाच्या भावानो आणि बहिणो आज शनिवार हप्त्याचो निमाणो दीस आणि हो दीस आमी मरयेक मान करचो दीस. मरी जावन आसा आमची मोगाळ आवय. ती आमकां तिच्या पुता जेजूचो फाटलो कर्ण जियोवंक शिकयता. आजच्या वंजला मरी फात जेजू आमकां शिकयता की आमी देवाचें उतार फकत आयकुचें मात्र न्हय, तें उतार आमी आमच्या जिवितांत रुता करूंक जाय. आनी अशें कोण देवाचें उतार आयकून त्या प्रकार जियेता तो ताच्या जिवितांत यथेश्ट फळ दिता. मरयेन देवाचें उतार आयकलें मात्र न्हय, तें ती जियेली आनी अशें तिणें तिच्या जिवितांत यथेश्ट फळ दिलो. तशेंच आमी सदांच बरें जिवीत जियोवंक आनी यथेश्ट फळ दिवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आतां ह्या रितींत फावती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाचे तोंडार सारून वायट आदराने बरें सोडून जायते पाप केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सर्व घेवन सदांच हांव वार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या गजांच्या सरस्वराला लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा भोवभाग्य वंदावकार मरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलून कोरिंथरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, कोण एकलो विचारूं की पुरो मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचें कशें? कसली कूड घेवन ती पाटी येतली? आरे पिशा, तुवें वंपलेलें बी पयले मेल्ल्या करीत किरलोन जीव जाता कितें? तूं वंपतना फुडें जावंक आसो तो रूख वा जड तूं वंपिनाय. बगार गोवांचो वा दुसऱ्या कसल्ल्याचोय कण तूं वंपताय. अशें मेल्ल्याचें जिवंतपणी जातलें. जे वंपतात ते विनाशी तरी जीव जावन उठता ते अविनाशी. जे वंपतात ते अपमानाचें
उठून येता तें मैमे भरीत. वोमतात तें अस्कत, उठून येता तें बळवंत. वोमता ती प्राकृतीक कूड, जिवंत उठता ती आत्मीक कूड. जर प्राकृतीक कूड आसा तर आत्मीक कूडय आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदांव एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदांव जिवीत दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हें चिंतून पळया, आत्मीक कूड पयली न्हय, प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. पयलो मनीस भुमीचो धरणीचे धुळीसो केल्लो, दुसरो मनीस सर्गींतावन आयिल्लो. हे भुमीची जावन आसली धरणीचे धुळीसो केल्ल्या मनशा बरी, सर्गींची जावन आसली सर्गार आयिल्ल्या मनशा बरी. जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा, तशें सर्गींतावन आयिल्ल्याचें सारकें आमकां आसतलें. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. श्लोक. जी येतेल्यांच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन हांव भोगतलों. जेतेलेच्या उजवाडान देवाचें दर्शन हांव भोगतलों. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान फोळून धांवतात. इतलें हांव जाणा, देव म्हजे सवें आसा. श्लोक. जी येतेल्यांच्या उजवाडान देवाचें दर्शन हांव भोगतलों. देवाचे पातयेवन ताचें उतर हांव वाखणटां. सर्वेस्पराचे बासावणे हांव वंदितां. ताचेर हांव पातयेवन जर भियाविणे जियेन, तर नर मनशान म्हाका कितें करयेत. श्लोक. जी येतेल्यांच्या उजवाडान देवाचें दर्शन हांव भोगतलों. देवा आंगवण करून हांवें तुका उतर दिलां. दिनवासनेचो यज्ञ तुका भेटयतलो. कित्याक जी येतेल्यांच्या उजवाडान देवाचें दर्शन हांवें भोगच्याक म्हजो जीव मरणांतलो तुवें वाटायलोय, म्हजे पांय दंडलनाशे तुवें सांबाळले. श्लोक. जी येतेल्यांच्या उजवाडान देवाचें दर्शन हांव भोगतलों. सर्वेस्परांचे जय, सर्वेस्परांचे, सर्वेस्परांचे जय, सर्वेस्परांचे. देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळटात आनी आपले तिरासणेन फोळ दितात तीं सुभागी. सर्वेस्परांचे जय, सर्वेस्परांचे, सर्वेस्परांचे जय, सर्वेस्परांचे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसो. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जायत्या शहरांतावन लोक जेजू सरशी येतस आसलो. अशें लोकां जमो सरत येताना जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एक ओंपी आपलें बी ओंपूंक भायर सरून गेलो. तो ओंपतना तांतले थोडे मेरेर पडले आनी ते मोस्तून गेले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन केले. हेर थोडे बी कडपी सुवातेर पडले. ते किरलाले, पूण शेळनातले वरवीं करपोन गेले. हेर थोडे कांट्या झडकुटा मदें पडले. कांट्या झाडां ताचे सवे वाडटाना ताका तांणी अडचून मारलें. आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडले आनी थंय तें वाडोवन 100 वांट्यांनी फळ दिवंक पावलें. इतलें सांगून ताणें व्हडल्यान म्हळें, आयकूंक कान आसात तो आयकूं. हे ओपरीचो अर्थ कितें म्हणून ताच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारलेल्या वेळार ताणें जाप दिली, देवाच्या राज्याचे गोठ समजूंक तुमकां फावो जालां, पूण हेरांक तें ओपारींच्या रुपार दिल्यात. अशें तांणी पळयल्यारी तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारी तांकां समजोवचें ना. हे ओपारीचो अर्थ असो, बी म्हळ्यार देवाचें उतर, मेरेर पडलेलें बी म्हळ्यार उतार आयकतात ते, पूण तांणी सत म्हणून बाचावी जोडीन अशें देवसार येवन
तांच्या काळजांतलें उतार तक्षण काडून व्हरता. कडपी सुवातेर पडलेलें बी म्हळ्यार उतार आयकून संतोशान ते मानून घेतात ते, पूण तांचे थंय पाड रमणांतले वरवीं ते थोडोसो काळ सत मानतात आनी ताळणी आयलेल्या वेळार ते सोडून सोडतात. कांट्या झाडां मदें पडलेलें बी म्हळ्यार देवाचें उतार आयकतले हेर थोडे, पूण हे जिणयेच्यो राटावळी ग्रेस्तकाय आनी कुशलायो हांकां चिरडितात आनी तांचें फळ पिकोवंक सोडिनात. शेकी बरे सुवातेर पडलेलें बी म्हळ्यार देवाचें उतार आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान तें सांबाळतात आनी तिरसनेन फळ दितात ते. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक दीस एकलो व्यक्ती येवन म्हजे कडेन म्हणूंक लागलो, फादर, म्हाका 5 एकरे सुवात आसा, माड आसात, माडी आसा, पूण आमकां जाय पुरतें फळ मेळना. कारण इतलेंच आमची माती बरी ना फादर, ती इटाळ ना. आमच्या मातयेंत थंयसर उदकाचे अंश ना, माती सुकी सुकी आनी देखून ही माती इटाळ न्हय देखून ते बरें फळ दिना. आनी अशें ह्या 5 एकरे सुवातेर जाल्लें आमच्या कुटुंबाक पावना. पळय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हर एकलो रैत इटाळ सुवात सोदता आपणाचें बेळें करूंक. इटाळ सुवातेर इटाळ गाद्यांत तो बी ओंपता आनी हें ओंपलेलें बी किरलोवन जीव जावन बरो फळ दी जाय म्हूण जावन आसा ताची आशा. आनी त्या देखून तो आपणें ओंपचें बी खडपी सुवातेर जावं, कांट्या कुंट्यान जावं या फातरार जावं तो तें उडयना. बऱ्या सुवातेर इटाळ जाग्यार तो तें बी ओंपता. पळय आयच्या वांजेलांत जेजू देवाक एका रैताक सरी करता, पूण ह्या वांजेलांत आसचो रैत देव एक विशिश्ट रैत सगळेगार. ह्या रैताक आमच्या सामान्य रैताक आसची तसली जनवाया ना कोण ना म्हूण आमकां दिसता. कित्याक हो रैत आपणें ओंपचें बी वाटे सुवातेर, खडपी सुवातेर, कांट्या कुंट्यान आनी बऱ्या सुवातेर सगळ्यांनी ओंपता. तो जागृतकाय करिना तें बी ओंपता आसतना. हें पळोवन आमकां बगता की जर देव एक रैत आनी देवाचें उतार म्हणलें तें बी जर तर तो सगळ्यांनी ओंपता तर ताका बेळें करचें सगळी करचें तसलें ताका शिकप ना या समजून ना म्हूण आमी चिंता. पूण निजायकी जेजू कितें सांगून आसा तें तो सारकें जाणा. ह्या हो पर्यंत आसलो ओंपी तो एक दराळ म्हूण आसो, उदारी म्हूण आसो ओंपी जावन आसा. आनी जर जेजू ह्या हो पर्यंत आसल्या ओंपीगाराक देवाक सारकें करता तर देव एक उदारी रैत. तो आपणाचें उतार सगळ्यांक फावो करता. सगळ्यांक तो वांटून घेवंक तो कशी व्हरता. देवाचें उतार म्हळ्यार देवाचें जिवीतच. ताचें जिवीत आमच्या थंय तो वांटून घेवंक तो कशी व्हरता आनी ते सगळ्यांक फावो ते मापान तो दिता. पूण तें देवाचें उतार म्हणलें बी आमी आमच्या जिवितांत कशें रुता करता ताचेर बंदून आसा.
आमी जावंक जाय ती इटाळ भुंय, तो इटाळ गादो. केन्ना देवाचें उतार आमच्या जिवितांत येवन पावता या आमच्या जिवितांत पडटा तेन्ना जर तर थंयसर इटाळ वातावरण आसा तेन्ना हें देवाचें उतार किर्लाता, जड जाता आनी उपरांत बरें फळ दिता. आनी उपरांत कशें आमचो बाप उदारी तशेंच आमी उदार जावंक आमकां हें देवाचें उतार त्या दृश्टीन कुमोक दिता. मोगाच्या भावना आनी भयणो, हांवें म्हळें देव जावन आसा तो ओंपी, देवाचें उतार जावन आसा तें बी. हें बी आमच्या जिवितांत तो ओंपता आनी त्या देखून आमी कितें जावंक जाय, आमी इटाळ सुवात जावंक जाय, इटाळ भुमी जावंक जाय, इटाळ गादो जावंक जाय. तर आमी कशें आमचें जिवीत इटाळ करचें आनी उपरांत इटाळ आसलें ही भुंय कशें फळाबरीत करची. रागान मोसरान जियेल्यार हें आमचें जिवीत इटाळ जायना, तें विकाळ जाता. ल्हान ल्हान कारणां खातीर भावा कडेन, भयण भयणी कडेन, घोव बायले कडेन, बायल घोवा कडेन, आवय बापाय भुरग्यां कडेन, तशेंच भुरगीं आवय बापाय कडेन झगडून जियेल्यार, उलयनासतना जियेल्यार, रागान जियेल्यार हें आमचें जिवीत इटाळ जायना. हें जिवीत म्हणल्यार आमची भुंय इटाळ जायना. आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हजें पोट म्हजो देव म्हणून हेरांचें गडणें करनासतना हांव जियेल्यार हें म्हजें जिवीत इटाळ जायना. संवसारी संगतीक हांव लोबदोन, संवसारी संगती फाटल्यान वचोन ताची ग्रेस्तकाय, ताचें व्हडपण हें सर्व आपणावन जियोंक सोदता जाल्यार आनी देवाक विसरता जाल्यार हें म्हजें जिवीत इटाळ जायना. बॉक्सी नासतना, सोंसणीकाय नासतना, पेल्याचो हुस्को नासतना जर तर हांव जियेता तेन्ना हें म्हजें जिवीत फलवत जायना. मागणें नासतना, रजार नासतना सगळो वेळ हांव वेळ ना म्हूण सांगून इतर क्षुल्लाक संगती खातीर म्हजो वेळ खर्चिता आनी देवाक फावो तो वेळ दिना, देवाच्या उतराक हांव मोल दिना, देवाचें उतार म्हज्या जिवितांत वाडोवंक हांव अवकाश दिना, तेन्ना म्हजें जिवीत फलवत जायना. मोगाचेनो, देवाचें उतार जिवीत दिवचें उतार तें. बाप आपणाच्या पुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडटा हें जिविताचें बी दिवन. हें जिवीत म्हणलें बी आमच्या काळजांत ताणें ओंपलां आनी हें जिविताचें बी बरोवन ओंपता म्हणसर आमकां मेळा जाय, भरपूर रितीन तें आमकां मेळा जाय म्हण जावन आसा बापाची खोशी. आनी त्या देखून तो तोबोळ ताच्या उतरां मरिफात, ताच्या कुरपे मरिफात, ताचे बेसांव मरिफात, ताच्या हजरपणा मरिफात हें आमची भुमी म्हणल्यार आमचें जिवीत तो फलवत करूंक प्रयत्न करता. हाका आमचो सहकार गरजेचो. कशें मोरयेन देवाक आपणाच्या बापाक भरपूर सहकार दिलो की आपणाच्या जिवितांत ताका वावरूंक, तशें आमी उदारी जावन त्या बापाक, त्या रयताक आमच्या जिवितांत वावरूंक आमी अवकाश करून दिवंक जाय. हें केन्ना साध्य जाता? केन्ना हांव देवाचें उतार आयकता आनी त्या प्रकार जियेता. जायते फावटी आमी देवाचें उतार आयकता पूण त्या प्रकार जियेना, तें उतार आमी पाळूंक तयार ना. कित्याक? तें उतार एक पंत आव्हान, तें उतार जियोंक कश्ट. कित्याक संवसारी
कुशालकाय संवसारी वस्तू म्हाका ताचे दिसून वडटात आनी तें चड पसंदाचें म्हूण बघता आनी देवाचें उतार सर कश्टांचें सॅक्रिफिसाचें म्हूण म्हाका बघता आनी देखून देवाचें उतार हांव पयस करता आनी संवसाराचें उतार हांव आपणावन जिवंक प्रयत्न करता तेन्ना म्हजें जिवीत फलवत जायना आनी हांव फळ दिवंक शकना. तर देवाचें उतार आमी संपूर्णपणी पाळूंक प्रयत्न करया. जे कितें ताचो पूत जेजू सांगता, जे कितें वांजेल ताणें परगट केला, तो वांजेल आमी आयकून तो जियेवन आमी परत वांजेल जाल्यार खंडीत जावन आमची जिवीत म्हणल्यार ही भुमी फलवत जाता मात न्हय, आमी यथेश्ट प्रतिफळ दिवंक आमी शकतल्या. दुसऱ्याच्या जिवितांत ही प्रतिफळ दिवंक आमी शकतल्या. तर ह्या वेदीर येवचो जेजू आमचो स्वामी आमचें जिवीत पवित्र करून दी. आमचें जिवीत बरोवन ओंपता म्हणसर तो पवित्र करून दी आनी अशें आमच्या जिविता मरिफात आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या समाजांत बरेंपण जावं दी. आमेन. सर्वस्वा हाडनायल्या काणीक जावं तुका, ल्हान ती काणीक पूण स्विकार कर बापा. ओपून दिता दिन वाशी काळजांत तुका, घाल बेसांव तूं तांचेर येता रोका. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या, किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. दयेन काणगे काणीक आमची बापा मोगाच्या, किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या. म्हज्या मगाळ भाव भयणा, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदविदा देवोवपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या धरलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पवित्र छादवाक सर्वस्वर मानून घेव. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या वैक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्वरातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजपवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आमकां मरियेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कनवाळाय आमी वाखाणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी वेजमिता, सर्व काळी मनशांतय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणता सर्गार. तांचे वाखाणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वस्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी दुखाचे जय, सर्वेस्पराचे नांव उदकाचे, उंचरगी दुखाचे जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. सर्वेस्परा पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. सर्वेस्परा पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससणी कर्राचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so gut purgatoria. Somi Gesù melo, somi Gesù melo, somi Gesù jivan zala. Oh bavarta so good, ami परगडता Gesù noviane tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराखेर पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे मये संगती भगवान जुजे पती भगवान धर्मदत्ता आनी सरकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुन्य जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भागणे आमच्या सुरबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशेन त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.
सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मग सोबत जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Somi Jesu mozo Vivikalan poso Atmikan bagoso Ikmatas romozo Jesu Gurya bolya Didu jivit maka Krista karya dain tu pau maka Jesu golya bolya didu jivit maka Jesu Krista karya dain tu pau maka. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत ओंकार मोरयेचो उगडास करून सर्गींचे जिवीत तेल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ते संकारमयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ये भाग्यवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय राणी म्हूण वाखणटा. आपणाक चरण दसी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्या सुताची आवय जावन वेंचली. जेजू तुज्या पुतान कुर्सारून काडटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल कुड्यार मोठवश्यांनी तुका तांची आवय आनी शरतीन म्हूण मानून घेतली. गरज्याक अंत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये. खतनातले ओंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पावंका ये दर्या सुकरा म्हूण पारातले
आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ प्रतीने आनी थीर भरवशान तुजे सशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे बरीफात जेजू मुखार दवरता. सर आमच्यो गरजो, आमच्या कर्जाचे अत्रेक, आमची कश्ट, आमची पिडा शिडा मरिये मुखांत्र जेजूच्या पांयांत आमी समर्पिया. उगडास कर ये बहुदयाळी ओंकारी मरिये, तुज्या आस्त्याक धांवल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो, कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेन दैरकान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे ओंकारीचे ओंकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे खाकुर्तीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सून तुजे सांगाता आसल्या ते तूं सदैव आनी सदैव फौज कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माये, मोगोप्यांका विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले सून तुजे सांगाता आसल्या ते तूं सदैव आनी सदैव फौज कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माये, मोगोप्यांका विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले सून तुजे सांगाता आसल्या ते तूं सदैव आनी सदैव फौज कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माये, मोगोप्यांका विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. ये भगवंती मरिये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धरल्या सर्व उपकाराक अर्गां दिता. वडा पातयेन तुजे बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवंक आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे, सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Carmel dombra sopce sabini, az amso mantuka. Magni amci gilvarge serga, zundi ashirvada. Jinie parva sardana, aptan daptan portana, ye amcha dara. Zarai dostana, urba amci nimtana, Jézum dăin sangue cuta, Cușita ce corum diada. Carmel dombra sopce sabini, azam somantuca. Magni amci gilvarge serga, Zundi ashirvada. Mogar putra sove, Ampar Maria ashirvadi vamka. भगवान कुर्साचे कृपेने वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.